सगळ्या आमच्या प्रेस बांधवांक आणि तशीच रिपब्लीक डेची मनोवणी परबी काल एक स्टेटमेंटाचो निषेध करपाक ही प्रेस कॉन्फरन्स केला. निषेध म्हणल्यार इंडियन यूथ काँग्रेस चे नॅशनल प्रेसिडेंट श्रीनिवास बीवी यांनी एक स्टेटमेंट मारलो की दिल्लीन अरविंद केजरीवालान आणि आम आदमीन फक्त फोट मारला आणि कांयच करूं ना म्हणून. ह्या स्टेटमेंटाचो खर निषेध करतना सांगता, समज आयज पर्यंत समज कोणी फोटींग मारला जाल्यार तो केन्ना पावरान आयला काय कितें, हो व्हडलो क्वेश्चन मार्क. फाटली 3 कन्सिक्युटीव इलेक्शन्स जाली, त्या 3 कन्सिक्युटीव इलेक्शन्सान आम आदमीन आपलो बरो परफॉर्मन्स दाखयला. फक्त इलेक्शनाकच न्हय तर आपल्या जी कामां, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वॉटर, बस सर्विसीस, हे लोकांनी पळयलां, हे पुराय देशाच्या प्रजेन पळयलां. हे सांगपाक आमकां तो नाका, नॅशनल प्रेसिडेंट आसा पळय श्रीनिवास, तो आमकां हांगा येवन गोंयांत सांगपाची गरज ना की कितें सिट्युएशन आसा तें. म्हाका श्रीनिवासाक सांगपाची गरज आसा आनी IYCक सांगपाची गरज आसा की तुमी जे उलयतात की BJPची बी टीम किंवा आप वोट फोडपाक आयला म्हणून गोंयांत, आप वोट फोडपाक आयला हो तुमचो असो तोंडान आयिल्लो मंत्र जाला. सो क्लियर कट श्रीनिवासाक सांगपाक सोदता की तुमी तुमच्या घरान पयलीं पळयात. तुमच्या घरान म्हणल्यार स्वताच्या घरान श्रीनिवास जो कर्नाटकाच्यान आयला ताका थंयच पळोवपाक लाय की तेजे आमदार फुटोवन काँग्रेसीचे थंय भाजपाचो सरकार जालो. MP वचोन पळयात, तेंचो फुटून थंय BJPचो सरकार जालो. चंदीगडाचो तेंचो वचोन तेकोन BJPचो सरकार जालो. गोंयांत 17 काँग्रेस आमदार येवन सुद्धा BJPचो सरकार जालो. सो हे 4-5 स्टेटीन तुम्ही पळयला की तुमकां असो ट्रेंड पळोवपाक येता की काँग्रेसीचे आमदार जिखून आयला सुद्धा BJPचो सरकार फॉर्म जाता आनी हे उट्ट सुटोन रडटा फक्त कोणाचेर, आम आदमीचेर. म्हळ्यार तुमकां भंय आम आदमीचो दिसता जाल्यार सरळ तोंडान येवन सांगा की बाबा आमकां भंय दिसता आम आदमीचो, एक कॉमन मॅनाचो भंय दिसता म्हणून. दिल्ली समज तुम्ही डेव्हलपमेंट केल्लो असलो जाल्यार काँग्रेसान कित्याक कन्सिक्युटीव 5 इलेक्शनां हारली. तशेंच 2014 इलेक्शन हारले, 2015चे MLA इलेक्शन्स हारले, MCD इलेक्शन्स हारले, लोकसभा इलेक्शन्स हारले, परत MLA इलेक्शन हारले. तुमचे दिल्ली जे तुम्ही उलयतात, आम्ही समज फोटिंगपणा केला आम आदमीन जाल्यार तुमचे वोटिंग पर्संटेज बिलो 5% कशी गेली आणि आमची 53% कशी आयली, हेजेय आन्सर तुम्ही दिवपाची गरज आसा. आयज तुम्ही बारीक नोट करात की समज आम आदमीन फोटिंगपणा केला, आम आदमीन खंय तरी फक्त फोकाणां करून लोकांचे वोट घेवपाचे केले जाल्यार काँग्रेसीचे 62 MLAचे 66 62 MLAचे डेपोजीट जप्त कित्याक जाले, हेय तरी सांगपाची गरज आसा की ही डेपोजीट जप्त जावपाची मेन कारण कितें. फक्त तुम्ही उलयता ते लोकांची हेमी हें करूं ना, तेमी तें करूं ना, हेमी हें करूं ना, हें आम आदमी करना. आम आदमी मुद्द्यांचेर उलयता, डेव्हलपमेंटाचेर उलयता, स्कुलांचेर, एज्युकेशन, हॉस्पिटल, हेल्थ हेंचे बद्दल उलयता. तुम्ही उलयता जाल्यार फक्त तुम्ही म्हणटात न्ही दिल्लीचे पळयात म्हणून फोटिंगपणा, शिला दिक्षितान जे केले, लेट शिला दिक्षितान जे स्कॅम्साचे बद्दल उलयता त्या स्कॅम्साचे बद्दल उलयात. हांगा गोंयांत येवन इलेक्शना टायमार समज म्हणटात तुम्ही की हे आमचे आम आदमी वोट फोडपाक आयला, आम आदमी हें करपाक आयला, सरळ तोंडान सांगात आम आदमीक आमी भिता म्हणून. आनी एक सरळ गजाल, फाटल्या दिसांनी तुम्ही पळयला आसतले काँग्रेसीचे आमदार बांबोलच्या खुर्सार तशेंच देवळान वचून पांय पडून सांगताले आमी सोडून वचपाना म्हणून. असली दुर्दैवाची गोष्ट तुमचेर आयला की तुमकां स्वताच्या आमदाराचे विश्वास ना. तुमकां स्वताच्या तुमच्या आमदाराचे विश्वास ना म्हणून तुमकां देवळान वचून शपथ दिवपाक पडटा. तुमकां शपथ अशी दिवपाक पडटा की आमी सोडून वचपाना. एक टायम असो आशिल्लो आमी नाल्ल देवळान दवरपाक किंवा खुर्सार पांय पडपाक वताले किंवा मस्जिदान दरगार वताले की आमी जिखून आयल्या पुरो म्हणून. पूण आयज परिस्थिती अशी आयला की आमी सोडून वचपाना, ही सांगपाची परिस्थिती आयला. तुम्ही आयज लोकांचे जो विश्वास तोडला, जो विश्वास तुमकां 2000 एका दिल्लो 17 दिल्लो, 17 सिटां दिल्ली, त्या विश्वासघात तुम्ही लोकांचो केला. पयलीं तुम्ही लोकांक पांय पडून म्हणपाक जाय आमची चूक जाली. म्हाका एकदां दिसता हे जेन्ना देवळान वतात किंवा चर्चीन वतात तेन्ना देव आसता काय कितें ह्या पापयांक पळोवन. देव सुद्दां धांवतलो हेंकां पळोवन. हेमी लोकांक ग्रांटेड घेतला आनी हे आमचेर उलयतात.
आमकां सत्तेर तरी येवं दी. सत्तेर येतकच तुमकां आमी दाखयतले शासन कशें चलोवप. लोकांक बरोबर घेवन लोक शासन किंवा स्वराज्य म्हणटा तें कितें आम आदमी दाखोवपाचें आसा. तुमकां स्वताच्या आमदाराचेर विश्वास ना, तुमी बारीक समाजाचेर कितें विश्वास दवरतले. सो क्लियर कट निशेध करता नॅशनल प्रेसिडेंटाचो. असली गोष्टी तुमच्या फाटल्या दिसांनी तो PC चिदंबरम तोय थंय ट्वीट घालता. आनी तुमच्या घरान कितें चल्लां तें पळयात. तुमच्या घरान इन फायट्स आसा ती पळयात. तुमी फक्त उठले सुटले आम आदमी, उठले सुटले आम आदमी. कितें आमचे कॅम्पेनिंग करपाचो विडो तुमी हातीन उबारला काय कितें? काय तुमी आमचे मार्केटिंग आनी कॅम्पेनिंग स्ट्रॅटेजी तुमी डिसायड करतात. सो हेचेर क्लियर कट कळटा काँग्रेस पक्ष आम आदमीक भिला. तांकां खबर आसा फक्त BJPक टक्कर दिवपाक एकूच पक्ष आसा आनी तो पक्ष म्हणटा तो आम आदमी पक्ष. आयज खंय तरी काँग्रेसीन BJPचेर उलोवपाचें सोडून आम आदमीचेर उलयता. म्हळ्यार हेजेर कळटा B आनी A टीम कोण कोणाची ती. सो हेजेर आनी चड उलयनासतना परत एकदां स्पश्टपणान सांगता असले स्टेटमेंट माननाका जाका कॉन्क्रीट ग्रावंड्स ना. जेन्ना तुजे कडेन कॉन्क्रीट ग्रावंड्स आसतले की आमी वोट फोडपा बसला काय आनी कितें करपा बसला जाल्यार हांव तुका सांगपाक सोदता श्रीनिवास, आमी सरकार करपाक हांगा बसला. आमी हांगा आमच्या प्रजेक बरें स्वराज्य दिवपा खातीर बसला ना तुमच्या भशेन जिखून आमदार विकपाक बसूना हांगा. सगळ्यांक हांगा जमिल्ल्यांक आनी आमच्या सगळ्या गोंयकारांक रिपब्लीक डेची उमेद परबी. मिस्टर श्रीनिवास जो गोंया आयलो आनी स्टेटमेंट केलो ते आमी सगळे आम आदमी निशेध करता. वो मनीस जे कांयच फॅक्ट्स खबर ना, त्या कांयच कॉन्क्रीट एविडन्स ना, तो बेश्टोच येता गोंया, बेश्टो आवाज करता. इलेक्शन म्हणून आवाज करता दिसता. अजून पासून हाका केन्ना गोंयान पळोवंक सुद्दां ना. वो फोटिंगपणाचें उलयता. फोटिंगपण तुमची पार्टी करता. लास्ट इलेक्शनान हेच जे आतां BJPन आसा ते घरा घरान वयताले आनी सांगताले आमी BJPक केन्नाच सपोर्ट करचे ना, आमी BJPक केन्नाच वयचे ना, वी अगेन्स्ट BJP. आयज BJP पार्टीन कोण आसा तें पळयात. पीपल ऑफ काँग्रेस वर कॅम्पेनिंग अगेन्स्ट BJP आर इन BJP एट द मोमेंट. लास्ट 3 दिसाची गजाली पळयात, न्यूज पळयात. Joseph Sequeira, who contested last elections, is today the candidate of BJP. The voting पण कोण करता? काँग्रेस पार्टी करता. तर लोकांक सगळ्यांक खबर आसा. दिल्ली 53.6% वोट शेअर आम आदमी पार्टीचो असलो. बॅक टू बॅक 3 इलेक्शन्स आम आदमी परफॉर्म एक्स्ट्रीमली वेल. समज आम आदमी फोटिंगपणा करतली इतले मेजॉरिटी वोट्स कशे येता आणि काँग्रेस पार्टीचे दिल्लीन डिपॉझिट जप्त कित्याक जाता. मिस्टर श्रीनिवास, आय जस्ट वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग. डोंट कम टू गोवा to promote yourself or to promote your party. Your statements are useless. They have no facts. They have no concrete ground. तू फक्त गोंया येता बेश्टे सांगला आसतलें म्हणून तुमच्या हाय कमांडान बाबा गोंया वचून मातसो कितें आवाज करा. पण टॉक समथिंग लॉजिकल. कितें बाबा लॉजिकल उलय. टॉक अबाउट डेव्हलपमेंट, हाऊ यू आर गोना गो हेड. उठ बस म्हणटा आम आदमी बी टीम. लोकांकूय खबर आसा बी टीम कोण ती. लास्ट इलेक्शनाक दाखोवन दिला सगळ्या लोकांक. हिस्ट्री पळयात. काँग्रेस सपोर्टेड BJP टू फॉर्म द गव्हर्नमेंट when they had the majority. हांव इतलेंच म्हणून सोदता, चड उलोवंक सोदिना. वी फ्रॉम आम आदमी पार्टी निशेध करता स्टेटमेंटाचेर जे मिस्टर श्रीनिवासान केला. लेटेस्ट जो डेव्हलपमेंट जाला काल, आयज तुम्ही पळयला आसतलें, काल कलंगूटचो एक्स सरपंच वचोन BJPक जॉयन जालो. म्हाका दिसता ही एक हिस्ट्री. तेका कलंगूटच्या लोकांनी वचोन वोट मारपाच्या पयलीं तेजो सत्कार करपा जाय, बरी एक स्टेज घालून. कित्याक काय म्हणल्यार एकच म्हयनो जायना आसतना 3 पक्षान उडी मारप, 3 पक्षाचे प्रिंसिपल फॉलो करप, इतलो विद्वान मनीस हांवें लायफान पळोवना. आमच्या सावथान चर्चिल आलेमांव आसा, पण तेणी टायम घेवन उडी मारला.
कसो करून काय म्हणल्यार पयलीं काँग्रेस मागीर UGDP मागीर तो ते थोडी पार्ट्यो उरला, आम आदमी उरला आनी एक MGP उरला. पूण तेणी टायम घेवन केला, मारला तेणी उडयो, मारत आसा तो. पूण हो जोजफ सिक्वेरा म्हणटा तो असो की फाटले 30 दिसां भितर तेणी अश्यो उडयो मारला की ऑलिंपिक सुद्दां लागपा ना हेका. पयर आसलो तो काँग्रेसीक, गाळी मारतालो BJPक. मागीर आयलो तो काँग्रेस TMCक, मागीर गाळी मारतालो काँग्रेसीक आनी BJPक. आयज गेला तो BJPक, आतां तो मारतलो गाळी काँग्रेसीक आनी TMCक. म्हणल्यार म्हाका अंडरस्टँड जायना, म्हाका काळकूच दिसता आमच्या लोकांचो जेन्ना तो वोट मारपाक वतलो तेन्ना हो जोजफ सिक्वेरा जो काँग्रेसीन आशिल्लो तो काय BJPन आसा तो काय TMCन आसा तो. सो लोकांक व्हडलो क्वेश्चन मार्क जाला. सो आतां लोकांक अशें गडबड जाला की कांय अंडरस्टँडूच जावपा ना. आनी फाटल्या दिसांनी जेन्ना ते देवळाचें तर म्हाका याद येता, बोडगिनी असो नाल्ल दवरिल्लो. आपूण बाबा पांय पडटा, आपूण खंयच्याच पक्षाक उडी मारपाना आनी त्याच मनशान पयली उडी मारली. देवाची लोकांची फकाणां करता करता आमच्या देवाचीय फकाणां करपाक लागली. सो हो असो पॉलिटिकल जो डेव्हलपमेंट जाता तो गोंयचे प्रजे खातीर जायना, तो सेल्फ डेव्हलपमेंटा खातीर जाता. एक लोकांनी जोजफ सिक्वेराक क्वेश्चन करपाची गरज आसा, बाबा तुका अशें कितें दिश्टी पडलें की तुमी BJPन उडी मारली ती. एक टायमार ज्या प्लॅटफॉर्मार तूं रावतालो, समज तुमचें अशें की काँग्रेसीन तुमकां भायर उडयलो म्हणून TMCचे गुण गावप आनी TMCंतल्यान जेन्ना तुमकां टिकेट मेळना तेन्ना तुवें BJPन उडी मारप आनी हेंचे बद्दल अगेन्स्ट उलोवप. कोणाच्या? TMCच्या. आयज पर्यंत जोजफ सिक्वेरान कलंगूटच्या लोकां खातीर कितें उलयलां? आयज असो दिसता म्हाका तो जंपींग फ्रॉग जाल्ले भशेन, हांगच्यान थंय थंयच्यान थंय. आमचो कॅन्डिडेट पळयात, सुदेश मयेकर, 5 रावंड जाले लोकांक मेळपाक वता. पूण हेंचो म्हाका दिसता हेंचे 5 रावंड जाले पक्षान भोंवन. आमचे कॅन्डिडेटा भितर हेंचे कॅन्डिडेटा भितर डिफरन्स आसता. हेंचे 3 कॅन्डिडेटाचे रावंड जाले. कशे? काँग्रेस, TMC, BJP आनी आमचो 5दा लोकां मरे भोंवन जालो. आमकां लोकांचो आशिर्वाद जाय, देवांचो आशिर्वाद जाय. पॉलिटिकल पार्टीज आसता पळय असले तेंचो आशिर्वादाची गरज आमकां ना. सो म्हाका खंय तरी लोकांक सांगपा जाय, हे जे ट्युरिस्ट येता, पॉलिटिकल ट्युरिस्ट, जसो हो IYCचो प्रेसिडेंट आयला, 2 दिसां खातीर येता आनी जोक्स मारून वता, असल्या जोगरांचे आयकनाकात. सो हेजेर म्हाका क्लियर कट करपाक आम आदमी मिशन, प्रिंसिपल, इथिक्स सगळे घेवन आयिल्ले आसा. सो म्हाका सांगपा जाय लोकांक, अशे डायवर्ट जायनाकात. आमी तुमच्या खातीर आसा, तुमच्या पासत आसा. सो तुमी असोच आमकां सपोर्ट दितलो आनी आसतलो ही आस बाळगितो.